दिव्यवाणी 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 ह्या पयनार तुवें सुसुरले क्रिस्तनी दगदोवणी नियाळोवंक आमकां कृपा दी. कितले क्रिस्त तुका मेळ्ळ्या रे जेजू, तुज्या दुस्मानांक तुवें शिक्षा दिवंक ना, बगर तांकां बक्षिलें. तेच परी आयच्या दिसा ती सोंसणीकाय हांवें घेवंक म्हज्या दुस्मानाचो मोग करना. पद कसो बरो उणो करूंक म्हाका ह्या कुर्सवाटेच्या भक्तीपणा वरवीं फावो कर. आमेन. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या जयसन बापय मोडोन आडवर नाका, भुरग्यां तुज्या सोडनाका. ही जेजू हांव काकूळ मागता, दितो लोय म्हणपात येता. सरमोची पात हांव कांटळता, आयच्यान ती सकट सांगता. पयलेच ते हांव जेजू मरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. हांव येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू, सगळी रात लोकांनी तुजे विशीं वायट चिंतून तुका सवालां घालना. तुका मारना आनी निमाणें तुज्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट दवरलो. बरेपण केल्ल्या तुका इनाम जावन मरणाची शिक्षा दिली. जेजू, आमी तुज्या नांवान बरेपण करतना जायतें वायट आयकूंक मेळटाना असल्या मनशाचो मोग करना, तांकां बोगसूंक आमकां फावो कर. सुमया काकूट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करसेका म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. दुसरेच ते हांव जेजूच्या कांतार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. हांव येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू, तुज्या कांतार बरादी कुरीस दवरतात. तुका वावोंक तो जड तरी आमच्या पातकां खातीर तूं धैर्यान त्या कुर्साक कान मारताय. आमच्या मसरां आनी स्वार्थी चिंतना वरवीं पेल्या कुस्तून तांच्या कुर्साचें वजें चड जालां. ह्या खातीर आमकां बक्षण दी म्हूण आमी मागता. सुमया काकूट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करन गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. तिसरेच ते हांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. हांव येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू, तूं सर्व सक्तेवंत आनी सर्व परजां सोराय जाल्यार तूं आज पडलाय. निश्ठूर शिपाई तूं पडटना तुजी केळकुळां करतात, तुका आसतात. जेजू, आमची भाव भयणी बरीं जाताना आमकां सोंसना. असले परिस्थितींत तुजी देख घेवन तांकां बरें करूंक आमकां आदार दी. सुमया काकूट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करून गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. चवथेच ते हांव जेजू आपल्या दुखेस्त माये भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. हांव येसुमिया जेजू क्रिस्ता. जेजू, तुज्या आवय तुज्या कश्टां मरणा वळी तुजो हात सोडिना. तुज्या मिसावांत ती संपूर्ण वांटेली जाता आनी तुका धैर्य दिता. जेजू, आमच्या भाव भयणीचे कश्ट ह्या दिसांनी चड जावंक पावल्यात, कारण आमी ताचे विशान चिंतचें सोड सोडलां. आज तावन मरये परी आमच्या भाव भयणीच्या कश्टान वांटेली जावंक आमकां कृपा दी. सुमया काकूट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करून गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 25 ते हांव सिरेनाचो सिमाव जेजू क्रिस्त वोवंक मोग करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. हांव येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार वी सोडलाय सगळो संवसार. जेजू, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता तो आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी म्हूण तुवें शिकयलाय. आज आमी तुजो कुरीस वोवच्या बदलाक संवसारी वस्तू फाटल्यान दवल्याव आनी दुर्बळ्यांचो तिरस्कार केला. ही जिणी बदलूंक आमकां तूं मोग कर. सुमया काकूट आमची कर. सुमया काकूट आमची कर. श्री माये मागता उपकार कर काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 26 ते हांव वेरोनिका जेजूच्या मुखामळ पुजता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. हांव येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार वी सोडलाय सगळो संवसार. जेजू, निश्ठूर शिपायांच्या मारान
आनी लोकांचे दगदणे वरवीं तुजे मुखामळ रक्तान भरलां. कोणी तुजे मुखामळ पुसूंक येवंक ना, पूण एक मात्र स्त्री तुजे मुखामळ पुसता, ताचो प्रतिफळ तूं तिका दिताय. जेजू, हेरांच्या कश्टान वांटलेली जाताना वेरोनिका परी बरो फळ सोडूंक आमी सकता म्हणलें आज आमकां समजूचें करी. सुमया काकूट आमची करी. सुमया काकूट आमची कर. सदैव सदैव मागता उपकार कसले म्हज्या काळजान खुर्सा मेल्या जेजूचेर. 27 सावन जेजू दुसरे फावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता वय सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन खुर्सा वय सोडल्या सगलो संवसार. जेजू, तुका कुरीस जड जालो तरी तूं तो सांडिनाय. सर्वांक बाच्यावी जोड दिवंक जाय म्हणल्या इराद्यान तूं उठोन चलताय. जेजू, आमच्या वायट साली वरवीं आमी परत परत तुजे दुस्मान जाता. हे सर्व वायटाचे संदर्भ सुकोवंक आनी तुजी इश्ट जावंक आमकां प्रेरण दी. सुमया काकूट आमची करी. सुमया काकूट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करसे काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. सदैव माये मागता उपकार करसे गाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 28 सावन जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता वय सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार सोडिलाय सगळो संवसार. जेजू, तुजो पाटलाव करना थोड्यो स्त्रियो आयल्यो, तांकां आज तुजें कस समजलें देखून ती रडलीं आनी तुवें तांकां बुजयलें. कुटुंबांत शेजारा आनी परिसरांत जायतो लोक पिडेंत आनी कश्टांत आसा. बुजवण्याच्या उतरांक ती राखून आसात. जेजू, आमच्या सतनितीच्या आनी मनशापणाच्या उतरां मारिफात तांकां बुजोवंक तूं आमकां सकत दी. सुमया काकूट आमची करी. सुमया काकूट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 29 सावन जेजू तिसरे फावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता वय सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार सोडिलाय सगळो संवसार. जेजू, कुर्साचें वसन तुका जड जालां. तुजे कुडींत आतां बळ ना. हर एकाक पडण्यान जैत आसा म्हूण दाखोवच्याक तूं उठयताय. जेजू, आमचे जिणयेंत सलवणी मेळटाना दैर सांडिनाशें उठोन तुजे मिसांक मुखारसूंक आमकां बळ दी. सुमया काकूट आमची करी. सुमया काकूट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 29 सावन जेजूच्या आंगवस्तूर काडून ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता वय सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार सोडिलाय सगळो संवसार. जेजू, कालवार पर्वतार तूं आतां पावलाय. तुजे कस ताकेर जावंक नात. तुजे आंगवस्तूर वोडन काडनासतना तुका कितें बगलें जावंक पुरो. आमचे तशें हेरांचे कुडीक मान दिवंक कूड बरन वस्तू न्हेसोवंक आमकां शिकय. सुमया काकूट आमची करी. सुमया काकूट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सा मेल्ल्या जेजूचेर. 11 सावन जेजू कुर्सा कडेन येतात. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता वय सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार सोडिलाय सगळो संवसार. जेजू, मनशाकुळाचे बाचावे खातीर तुजें स्वतंत्र तुवें बापाक आनी आमकां वपसून दिलें. अशें तुजी कुडूस आमचे पासून समर्पिली. हर एक घडी हांवें म्हजे विशीं चिंतून बसचें प्रास. हेरां खातीर हांवें वावरूंक, हेरांच्या बरेपणाक म्हाकाच हांवें समर्पण दिवंक म्हाका शिकय. सुमया काकूट आमची करी. सुमया काकूट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 12 सावन जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता वय सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार सोडिलाय सगळो संवसार. जेजू, तुवें तुका द्वेषितेंतल्यान सोयी मोग केलो आनी तुजो जीव सर्वां प्रास भेटोवन दिलो. ओ कुर्सा बक्षण्याचो आनी त्यागाचो मोग. हाचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. जेजू, आमच्या दुस्मानाचो हे रितीन मोग करूंक आनी गरज पडल्यार जीव पर्यंत दिवंक आमी तयार आसचें करी. सुमया काकूट आमची करी. सुमया काकूट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार करसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर. 13 सावन जेजूची निजची कूड मुरयेच्या उस्क्यार. आमी तुका नमस्कारान प्रणिपात करता वय सुमया जेजू क्रिस्ता.
कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार वी सोडिलाय सगळो संवसार जेजू तूं मनशा कुळाचो सोडवणदार जावना मेलोय तुजे विरोधी संतस्परी जाले उपरांत तांकां कितेंच करूंक जालें ना पूण जेजू तुवें आपलो शेवट जोडलो तुजे मायेक मरयेक कठीण दूख भोगली तरी सर्वसंगती सुस्तेकायेन आमचे खातीर ती सोंसता मरये परी आमचे जिणेंत हर एक दीस कश्ट सुख सुस्तेकाय घेवंक आमकां करपा दी सुम्या काकूळ तामचे घरी सुम्या काकू तामची कर सदी माये मागता उपकार करून गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर 14 सावन जेजूची कोडणी केपितात आमी तुका नमस्कारान परिपात करता हे सुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बागेन कुर्सा वय सोडल्या सगळो संवसार जेजू सकट संपल्या उपरांत तुजी कोडणी केपेली दुस्मानांनी चिंतलें तूं नाश जालोय म्हण पूण तशें जालें ना तुज्या जिवानपणा मुखांतर तुजी खरी वळख संवसारा परगट जाली जेजू आमचे जिणेंत सताच्यो आनी नितीच्यो संगती लिपोवन दवरिनासतना तुका साक्ष जावंक आमकां शिकय सुम्या काकूळ तामची कर सुम्या काकू तामची कर सदी माये मागता सदैव माये मागता उपकार तुमचे गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर क्रिस्त आमच्या पासत कालता जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत प्रार्थुया जिवंत जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडून दरा तुजे कस्त नियाळ आमच्या जिणेचो मोठ्या नियाळ करूंक हे कुर्से वटे मुखांतर तुवें आमकां अवकाश दिलो जेजू आयच्या दिसा आनी मुखले जिणेंत तुजी खुशी समजून पेल्या थंय कोरो हुस्को दाखोवन तांचो मोग करूंक आमकां शिकय पेल्या बक्षोवचें आनी बक्षाणी दिवन जोड घेवचें उदार काळीज आमचे थंय रस म्हण आमी मागता तुजी येते राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक पाप सेबाचेर येद्या बसोत आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवतो ग्रास आमकां नेमचे सुकलेला मुक्षिता जशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्या पळोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां मान मरिये कृपे मरले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैव पावळ ज्यूस चेंजेस जो ती मरिये देवाची माया पापयां गाची विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापा आनी पुतानी पवित्र आत्म्या असा दी तसा सदा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन बापा समोर सर्व यामी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी माना उतरते आयकून आमकां समापून पवित्या बलिदाना येया गव्या सरेका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायानी अर्घा दिव्या ताणे केल्या सुरुकारा मोगळ भावना भयणीनो प्राजितकडाच्या पंचवायतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता हे संदर्भात आमी तुमचे खातीर विशेष करून मागता माध्यम मुखांत मिसाचें बलिदान पेटयता ते आमच्या भयणी खातीर विशेष करून मागता प्रते रितीन पिडये वरवीं वा इतर संदिग्ध परिस्थितीक लागून इगर्जे वचून मिसाचें बलिदान पेटोवंक जायना तशें जाल्यार सर भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान पेटोवचें जावन आसा हे संदर्भात अर्गांते पासून मिस पेटयता फबियन जेसिमेंडोन सदवा कतार देवदीन लिगोरी डिसोजा हाच्या पहिल्या वर्साचो मरणाचो उडास काडून मिस दिता चेल्सी मेबल आनी चार्ल्स कुटिनो दुबाय देवदीन बॅप्टिस्ट रोड्रिगसाच्या आत्म्या पासत मिस पेटयता पावलीन मिस्कित आनी गुटाम कळासा हे सर्व पासत मागया तशेंच फिरगस कुटुंबाच्या ते पासुदी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमची सोवे आसो मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणान वाटेलीं जावंक आमी ह्या वेदी बोवारी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती आमी देवाची काकुलत आनी आमी बघून हेरांतय दायळाय दाखोवंक आपोवणें दिता खरी दायळाय नियमशास्त्र
मिक्वता आणि देवाचे राज ह्या संवसारी बांदूनाचे प्रमुख हातेर हे सत आयचे देवस्तुतींत जेजू प्रद्वारी स्त्रीक बक्षूंच्या मुखांतर आमकां शिकयता. हेरांतय दायळे दाखोवंक गरज आसली कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. मगळ भाव भयणीनो, प्राचीन काळाच्या 5व्या आयतार आमी आसाव. देवाचे बक्षणे आमी जोड घेवन त्या बक्षण्या प्रमाणे देवाची कृपा सोडूंक आनी ह्या मुखांतर देवाच्या आमोगाची भुरगीं जावंक हेजी देवस्तुती आमकां आपण दितना त्या प्रमाणे आमची जिवीत रुता करूंक तुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. काळजांत हांव दुखदन बक्षणे मागतल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमच्या खातीर विनंती करच्या तुझ्या बापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवे दादेव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा, पातक्यांचेर मरणाचें फरमाण दिवंक तुका कसलीच खुशी बगना. बगार तांकां फावो आसलेली क्यास्त पयस करून तुज्या बक्षण्याची बुजवण तांकां दिवच्याक आनी शांतीन जिवंक लाभच्याक तुज्या पुता तुवें संवसारांत धाडलोय. देखून आमी पातकी भुरगीं तुजी विस्वासान तुजे मुखार येता आनी आमकां तुजे बक्षण्यानी शांती मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता, उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. तो रात आनी घोडे फौज आनी झुजाऱ्यांक भायर हाडटा. तरी ते धरणीर पडून आसात, तांच्यान आनी केदींच उठोंक जायना. ते पालवतात, एके वाती भाशेन पालवतात. पुर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया, हांव एक नवें कार्य करतां, आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिसना काय? वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां, सुके करडे भुंयत न्हंयो उपसयतां. रानवट मनजाती म्हजी स्तुती करतल्यो, कोले तशेंच शहामराग, कित्याक म्हजे विसलेले परजेक पियोंक दिवंक हांव अरण्यान उदक दितां आनी सुके करडे भुंयत न्हंयो उपसयतां. जी परजा हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली. देवाचें उतारें. पडुकार सर्वेच पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेच पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेच पोरान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां ते स्वपनशे दिसले. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळतायलो हांसो आनी आमच्या ओंठांनी
पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या अनभवते लेगून म्हणूंक लागले कसली अजपा सर्वेस पोरान तांचे खातीर केली नात वय सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सांत पावलोन फिलिप्पी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां ताज्या पासत सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी तो कोयर म्हूण हांव लेखला कारण क्रिस्त म्हाका मेळ जाय ताजे लागीं म्हजो एकवट जाय म्हूण म्हजो एकच शेवट नियम शास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें म्हजेंच म्हणलेलें नितीवंतपण ना बगार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था उद्देशी म्हाका मेळटा हे भावार्थाच्या आदारार देवातावन मेळ्ळ्या तें देणें म्हणयेर क्रिस्ताक हांवें वळख जाय आनी ताज्या जिवंतपणाची पदवी हांवें बगी जाय म्हूण म्हजी आशा ताज्या कश्टांचो वांटेली जावन ताज्या मरणा पर्यंत ताजे ताजो सारको हांवें जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जिवन जातलो म्हूण म्हजो एकच भरवोसो आनी आशा हें सक्कड हांवें इतल्या भितर जोड जाला म्हणून न्हय वा हांव येदोळूच शेवटाक पावला म्हणूनय न्हय तरी पूण हांव आजुनूय धांवत आसा जशें क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतलां तशें हांवें ताका जिखून घेजाय म्हूण हांव धांवतां भावा भयणीनो म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपलयल्या म्हूण हांव चिंतिना पूण इतले मात हांव सांगतां फाटलें आसा तें विसरतां फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दरतां शेवटी मेळोंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कंसून म्हणजे जेजू क्रिस्त थंय उसलें आपोवणें मेळिल्ल्याक तयार आसलेलें इनाम जोडी जाय म्हणून हांव सदन करून धांवतां देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया आतां तर म्हणटा सर्वेस्पो सगळ्या काळजान म्हजेशी पाटी येया कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सुरेशपरा तुझे शुभ वर्तमान प्रगट करून म्हज्या वंटांनी काळीज सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं भगवान सुवां परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळ जेजू ओलिवे दोंगरा गेलो दुसऱ्या दिसा सकाळीं भोव फंत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातसर बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो तवळ प्रद्वार करतना सदरलेले एकले स्त्रियेक शास्त्री आनी फरिजीव ताचे सरशी आडनायले
जम्यामधल्या तिका उबी करून ते म्हणा लागले, मिस्त्री, ही स्त्री प्रदुराची करणी आदातनस सांपडली. तसले स्त्रिये फतरावनो जिविशी मारीचे म्हणून मोईजेनस नियमशास्त्रांत फरमायला. पण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक सिरकावन घालना ताचेर गुन्यांव माणसो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पण जेजू सगळा भागोवन आपल्या बोटान तरणेर बरोवच्यान पडलो. ते थंय रावून सवालां घालीत आसले देखून तो नीटू रावून तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पातक नातलोलो तिका पयलें फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान भागोवन धरणीर बरोवंक पडलो. हे आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगड्या तावन निमाण पर्यान तेंचे निकळ्ळे. उबी आसलेले स्त्रिये संगता उरलो जेजू एकलोसो. जेजू नीट उबो रावून तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सक्कड खंय? कोणी तुका गुन्यांवकार केली? नांदरिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, वच आनी मुखार पत करिनाका. देवाचे उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, जेजू आयच्या दिसा ओलिवेत दोंगराक वेता आनी थंयसर तो रावता आनी दुसऱ्या दिसा भोव फांत्यार तो देवाळाक वेता. इस्रायला तुमी गेला जाल्यार तुमकां कळीत आसा, ओलिवेत दोंगर दाव्या कुशीन आसा जाल्यार वयर थंयसर सिनेगोगाक आसा. आतां पाळ पडलेलें सिनेगोग त्या ओलिवेत दोंगरार आसा. रामाच्या आयतारा दिसा जेजूक जेरुसलेमाक जैतो स्वागत ते करता आसतना ऑलिव ताळयो घेवन ताका तांणी स्वागत केल्लो. आनी हो ओलिवेत दोंगर आनी ताच्या ऑपोजीट आसो जेरुसलेमाचो दोंगर. मदें आसची व्हॅली ताका केद्रोन व्हॅल म्हणटात. केद्रोन व्हॅली, केद्रोन व्हाळ म्हणटात, केद्रोन व्हॅली. अशें एक गुडो परतून हे जेरी तुज्या उपरांत परतून गुडो आनी वो ओलिवेत आनी वो जेरुसलेमाचो दोंगर. आनी हांगासर ओलिवेत दोंगरार आसा सिनेगॉग आनी थंयसर आसा मजबूत व्हड जैत देवाळ. आनी जेजू सकाळींच्या फळा तो जेरुसलेमाच्या देवळाक गेल्ल्या वेळार लोक ताच्या भोंवतणी एकठांय जाल्लो आनी जेजू तांकां सर्गीच्या राजाची बरी खबर शिकूंक लागलो. हे संदर्भार थोडे शास्त्री आनी फारीचे एका स्त्रियेक प्रद्वाराची करणी आदारतना सांपडलेल्या एका स्त्रियेक जेजू शाड येतात. हांगासर प्रद्वाराची करणी म्हळ्यार कसली? प्रद्वाराची करणी म्हळ्यार सांगता नित्य मात्र ही प्रद्वाराची करणी न्ही. एका जुदेव स्त्रियेन उक्त्या जाग्यार खंयच्याय एका दादल्याक आपडलें जाल्यार ती एक प्रद्वाराची करणी. एका उक्त्या जाग्यार एका स्त्रियेन एका दादल्याचो परके दादल्याचो हात धरलो जाल्यार एक प्रद्वाराची करणी. एका उक्त्या जाग्यार एका जुदेव स्त्रियेन एका दादल्याचो एक हात धरून ताका कुमो केली वा ताचें तोंड पुसलें वा कितेंय एक बरी करणी केली जाल्यार तांकां ती आडवरलेली करूंक आडवरलेली. जेजूच्या पाशांवाच्या वाटेर वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता न्ही. कुणी दैर काडनात जेजूचे मुखामळ पुसूंक. खंयच्यो स्त्रियो दैर काणगेनात. कित्याक दैर काणगेनात? कित्याक म्हळ्यार जुदेव दादल्यांक कोणेय आपडूंक नसो. पूण वेरोनिका दैर काण घेवन जेजूचे मुखामळ पुसता पळया. आनी शास्त्री आनी फरीज्यो तिकाय प्रद्वार म्हूण थारयतले. सामारियाची स्त्री जाकोबाच्या बांयच्या काट्या लागीं 2 पाराबारार उदक व्हरूंक आयिल्ली आनी थंयसर 2 पाराबारां कित्याक ती आयिल्ली?
समारिताची मनशांक जुदेव समाजांत अवकाश नातलो. जुदेवांनी पुरा उदक वेल्या उपरांत तांणी हेजें आसलें. जर तर ती कोणी मदें आयलीं जाल्यार तांकां फातर येतालीं. समारितांक जुदेव लोक सुणी म्हूण लेखताले, सुणी म्हूण लेखताले. देखून तांणी दोन बारा कोणी नातल्या वेळार येवन बांयचें उदक वरीचें आसलें आनी जेजू त्याच वेळार थंयसर येता पळया. आनी ह्या समाराच्या स्त्री लागीं जेजू उदक विसारता आनी उदक विसारतना ती स्त्री म्हणटा हांवें तुका उदक दिवचें गी आनी हांवें तुका उदक दिलें तें पळयलें जाल्यार लोक गॅरंटी तुकाय फातर येता म्हाकाय फातर येता. ती पदरवाची करणी जातली. पळया थानेल्ल्यांक उदक पर्यंत दिवंक ना. एक दादल्या मनशाक एक स्त्रीयेन उदेव दादल्याक असली परिस्थिती आसली. आनी ही स्त्री एक स्त्री असली खंयची करणी करतना संपडली. कोणाच्या हातांत शास्त्र्याच्या आनी फरिजेवाच्या हातांत संपडली. शास्त्री आनी फरिजेव चिंताले आपूण भाग्यवंत म्हणून. आपूण भाग्यवंत, आपूण पापूत करना, आपूण पातकांत करना, आमकां सर्गाचें राज्य बांदून दवरली बुती म्हूण चिंताले. कोण? हे शास्त्री फरिजेव. देखून थंय जाल्यार जेजू म्हणटा हाय तुमकां, खटा तुमकां, धिक्कार तुमकां म्हणटा जेजू. कित्याक म्हळ्यार ते शिकयताले पूण ते आपूण जावन पाळिनातले. देखून जेजू तांकां म्हणटा ते सुनो काडलेल्या पोंडा बरी भायर सगळी दिसतात, भितरल्यान सगळें ते कुसोवन गेल्यात. भितरल्यान बोरला तांची कुसडाय. भायल्यान बरें दिसतात ते, भितरल्यान सगळे कुसल्यात. देखून तसल्यान धिक्कार म्हणटा जेजू. आनी असं जाल्यार फास्ट शास्त्री आनी फरिजेवाच्या हातांत ही स्त्री सांपडली. आनी पळया लोक जायत तो जमा जाल्लो, जेजू शिकोवन आसलो आनी त्या जाग्यार त्या स्त्रीक जेजू लागीं हाडटात आनी म्हणटात पळय ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतनाच शिरकून पडल्या. आतां मोइजेच्या नियमशास्त्राकाल कितें बरयलां? एक प्रद्वाराची करणी एक स्त्री आदारतना शिरकून पडली जाल्यार तिका कितें करी जाय? फातरावन जिवीशें मारी जाय म्हणलो कानून. कोणें सांगला तो? मोइजेन. आनी जेजूक हांगासर एक सवाल विचारना. जेजू कितें म्हणटा हांगासर? पळया तिणें कसली प्रद्वाराची करणी केल्या म्हण जेजू विचारना. मोइजेचे नियम कसले म्हूण तो सांगिना. जेजू हांगासर फकत म्हणटा, फकत कांयच विचारना, बरयता गाली धरणीर बरयता, बोटान धरणीर बरयता. म्हणजे मोगाच्या भावान भयणीनो तुमी थंयसर एक दृश्य तें मोती हाडलें जाल्यार पळयलें जाल्यार थंयसर ती स्त्री आसा, थंयसर ते लोक आसा जेजूच्या भोंवतणी आसलेलो, थंयसर ते शास्त्री आसा, फरिजेव आसात आनी कोणी थोडे जुदेव मातबारी आसात. आनी हांगासर सगळे पातकी, एकलो मात्र पातक नातलोलो. कोण? जेजू. आतां ते स्त्रियेक फातरावंक कोणाक अधिकार आसा? कोण पळय पातक करिना ताका मात्र अधिकार. मोइजेचें नियमशास्त्र बरें जाणा जाल्लो जेजू. शास्त्री मोइजेच्या नियमशास्त्रा विशांत परिपूर्ण जातीत जायते स्टडी करना, नियमा खुटसीत. पूण मोइजेच्या नियमशास्त्रांत अशें बरोवन आसा कोण पळय पातक आदारूंक ना त्या मनशान मात्र मारयेत. कोणें पळय पातक आदारूंक ना त्या मनशान मात्र फातरावी येत, उरल्यान मात्र जायना. म्हणून जेजू म्हणटा तर तुमच्या मोदें कोण पळय पातक करूं ना भाग्यवंत म्हण आसा फातर मारून दी. मारा पळय फातर मारा. तूं मरताय मार, तूं मरताय मार. तुजें पातक म्हाका गोत्ता आसा, तुजें पातक म्हाका गोत्ता आसा म्हण जेजू थंयसर बरयता, नांव बरोवन बरयता. अडे तुवें सगळें पातक केलाय. येत्त स्त्रिये सांगता तुवें आयस्क्रीम केलाय. येत्त पदवादी स्त्रिये सांगता तूं हनीमुना गेलाय. बरयता जेजू. हांगा दांबो आसा गे एक लेत पिडच्यो कोणी रावना थंय. तर पातक करिनातलो कोण?
एकलो मात्र जेजू. जेजूक मात्र त्या स्त्रिये फातरांचो अधिकार आसलो, पूण जेजू फातरायना. कित्याक तो काकुळदार देव, तो बक्षण्याचो देव, तो बक्षूंचो देव. आपणाकच कुर्सार बलिदान भेटयलेल्या त्यात शिपायांक बक्षिल्लो तो, आपणाचे रगत वारयलेल्यांक बक्षाण दिल्लो तो, आपणाक इन्कार करतल्या बक्षाण दिल्लो तो, आपणाक तिरस्कार करतल्या बक्षाण दिल्लो तो. हे प्रदवरी स्त्रियेकी बक्षयता. देखून तो म्हणटा हांव आयलां पातक्यांक आपोवपाक येवंतांक न्ही, म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. जर तर एक मनीस पश्चात्तापावन आपलें जिवीत परिवर्तन करना सर्गेच्या राजांत फाटी परतत जाल्यार आनी सर्गेच्या राजांत तसलो व्हरतो संतोष दुसरो जावचो ना. एक परिवर्तन, एक पश्चात्तापावन परिवर्तन जाल्ल्या पातक्यातय सर्गी चड संतोष आसा म्हणटा जेजू. देखून तो तिका बक्षयता. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीन बोवा पुरबायचें इंगडीत लूक बरें ना, इंगडीत लूकांच्या सुवार्थेंत ना, मातेवाच्याय ना, मार्काच्या सुवार्थेंत ना, जुवांच्या ह्या सुवार्थेंत मात्र इंगडीत आसा. कित्याक म्हळ्यार जुवांव थंय आशिल्लो, जेजूच्या मोगाचो सीस थंयसर आशिल्लो आनी हें तो पळयता हें दृश्य, हें ताच्या काळजा भितर रिगता हें दृश्य. पळया एक हांगासर कितें बरेंपण जाता, पळया कितें बरेंपण जाता. एक शास्त्र्यांक आनी फरिजेवांक कळटा. पळया नियमशास्त्रा विशयां परिपूर्ण माहिती जेजून तांकां दिली. बेश्टेंत अपराधी करचे न्ही कोणाक, बेश्टेंच आमकां एक संवय आसा मनशांक आमकां म्हळ्यार मनशांक एक संवय आसा दुसऱ्यांक अपराधी म्हूण थारोवचें. ताणें तशी चूक केली आनी अशी चूक केली, तो तशें करता, हो अशें करता, हें अशें करता, तें तशें करता म्हणून आमी हेरांक बोट जोखून तांची चुकी दाखयता. पूण हांव कितें करता म्हणलें विसरता. एक बोट तुका दाखयता जाल्यार 3 बोटां म्हाका दाखयतात न्ही, 3 बोट म्हाका दाखयतात. पयलीं हांवें 3 बोटां म्हाका दाखयतात तुका दाखयतना, एक बोट तुका दाखयतना 3 बोट म्हाका दाखयतात. एक देवा दाखयता म्हणटात वा एक दुसऱ्या कोणा दाखयता. पूण आमी समजूं जाय हेरांक अपराधी म्हूण पैसल करचे न्ही आमी. देखून जेजू म्हणटा पेल्यांची जडती करनाकात, तुमची जडती जातली. पेल्यांची जडती करची न्ही, पेल्यांची जडती करशात जाल्यार तुमची जडती जातली. देखून पेल्यांची जडती देवाक सोडा. पेल्यांक अपराधी म्हूण थारोवचें तें देवाक सोडा. पेल्यांक अपराधी म्हूण थारयनाकात आनी तो अधिकार तुका ना. कित्याक म्हळ्यार पेल्यांक अपराधी म्हूण थारयचें जाल्यार तुवें पवित्र आसूंक जाय, परिपूर्ण आसूंक जाय, तुवें कसलेच पातक करूंक नजो. आनी तसले पवित्रपण तुजें तें आसा जाल्यार मात्र तुका पेल्याची जडती करचो अधिकार आसा. देखून जेजू म्हणटा पेल्याची जडती करिनाका आनी तुजी जडती जावची ना. देखून आमची संवय पेल्यांची जडती करची. ताणें तशें केलां आनी अशें केलां, ताणें तशें केलां अशें केलां, तो असो. पूण तूं कशें, तूं कशी, तूं कसो म्हणलें हांवें समजूंक जाय. हे शास्त्री फरिजे हेरांचे पातकां हेरांचे चुकी दाखोवन दिता सोडल्यार आपूण कशें म्हूण तें समजनातलें. देखून आपूण कशेंय केल्यार जाता, चुकी केल्ल्यांक फातरायल्यार जाता म्हणून तांणी चिंतलें तांकां मोइजेच्या नियमशास्त्राचो परिपूर्ण जाणवाय तांकां नातली, ह्या शास्त्रांक नातली. आनी ती जाणवाय जेजून तांकां दाखोवन दिली आनी म्हळें सगळ्यांक फातरावंक अधिकार ना. कोण पळय पातक करिना ताका मात्र फातरावंक अधिकार आसा. आनी तुमच्या मदलो कोणीय पातक नातलो आसा जाल्यार तिका फातराव दी. पळया जेजू समजून दिता तांकां नियमशास्त्रा विशयांत ह्या शास्त्रांक आनी फरिजेवांक. आनी तांचे ती कोणूय पातकी म्हण पातक नातलो कोणूच नातलो थंयसर. देखून तें पुरो निकळ्ळें. पळया थंयसर पळया एक समजुणी मेळ्ळी शास्त्री फरिजेवांक. आपूण भाग्यवंत आसल्यार मात्र हेरांक गुन्यांवकार करचो ठरोवचो अधिकार आसा म्हूण तांकां समजलें. दुसऱ्यान कितें बरेंपण जालें थंयसर स्त्रिये थंय एक नवें जिवीत लाभलें. स्त्री परिवर्तन जाली. पळया एक बक्षाणें मेळ्ळें. एका जुदेव भाग्यवंतात थावन म्हाका एक बक्षाणें मेळ्ळें, एक नवो जीव मेळ्ळो म्हणलें एक चिंता पयलें. आनी ती त्या पातकी जिविता पाठ करता. पळया सिमा फरिजेवाच्या घरा जेजू जेवणाक गेल्ल्या वेळार ती स्त्री येता थंयसर जेजूच्या पांयांक रडटा आनी दोळ्यांनी ताचे पांय भिजयता, केंसांनी पुसता, अमुमो दिता त्या पांयांक आनी सर्वस्व पातकी जिविता पाठ करून जेजूची पाटलावदान जाता. पण एक परिवर्तन थंयसर हें नवें जिवीत
तिसरें थंयसर आसलेल्या लोकांक एक बोगाप येता, आपण पवित्र जायचें, आपण बागेवं जायचें, देखून आपण असल्यो संगती करूंक नजो, आदारूंक नजो म्हणलें एक बरें चिंतप थंयसर जाता. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांपावलो फिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा, हांव आजुनी दावत्ता आसां म्हणटा तो, हांव आजुनी दावत्ता आसां. जसं क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतला तशें हांवूय ताका जिखून घेजय म्हूण हांव धांवतां. पळया, हांव धांवता म्हणटा तो. कित्याक धांवता हांव? क्रिस्तान म्हाका जिखून घेतला, मोलाक घेतला दमास्काच्या वाटेर, देखून ताकाय हांव जिखून घेवच्याक हांव धांवतां. भाव भयणीनो, तो म्हणटा म्हजी धांव हांवें येदोळ संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना, म्हजी धांव हांवें संपवना. फिलिपिकारांक तो बरो म्हणटा, म्हजी हांव धांवत आसां, पूण इतलें मात्र हांव सांगतां, फाटलें आसा तें विसरता. फाटलें कितें कोडू आसा पळय तें सगळें विसरता. हांवें कितल्या जाणां जीव विशीं मारलां, रगत वारयलां, अन्याय केला, तें सगळें विसरता हांव. फुडें आसा तें धरूंक हांव वद्दाडटां. फुडें कितें फुडें जंय तसो मुकुट कितें आसा तो धरूंक हांव वद्दाडटां, पेसाडटां, धांवतां. शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दीस कोसोवना. पळया, शेवटी मेळोवंक आशिल्लें इनाम म्हळ्यार सर्गेचें राज्य, ताचेर दीस कोसोवना. म्हणजे जेजू क्रिस्ता थंय उसलें आपोवणें मेळ्ळेलें तयार आसलेलें इनाम आमी जोडी जाय म्हणून हांव साधन करनासा म्हणटा तो. हांव साधन करनासा. कसलें इनाम? पळया, हाच्या उपरांत तो तिमोथीक बरोवन म्हणटा, तिमोथीक तो बरयता ना, रोमांत बंदी आसुल्लो पावलो, बंदी. फिलिपिकारांक बरयतना तो बंदी वतना तुल्लो, रोमांत तो हांगासर तिमोथीक पत्र बरयतना तो रोमांत कैदी जावन आसुल्लो, ताचें मरण लागींच आसलें. हे संदर्भात तिमोथीक ताच्या इश्टाक तो पत्र बरयता आनी म्हणटा, म्हज्या बाबा, म्हजी धांव हांव धांवलां. पळया, म्हजी धांव हांव धांवलां. हांगासर म्हणटा, म्हजी धांव हांव धांवूंक ना, हांव धांवत आसां. जंय ताचो मुकुट जोडच्या खातीर धांवत आसां, क्रिस्ताक मेळोवच्या खातीर हांव धांवत आसां म्हणटा तो फिलिपिकारांक बरोवन. आतां तिमोथीक बरोवन तो म्हणटा, म्हजी धांव हांव धांवलां. पळया, म्हजें झूज हांव झुजलां. जंय तसो मुकुट म्हाका तयार आसा. पळया, एक्सेप्टेड. पळया, फिलिपिकारांक बरोवन तो म्हणटा, हांव धांवून आसां. जंय तसो मुकुट जोडच्या खातीर हांव धांवून आसां. म्हजी धांव हांवें रावोंक ना. आतां तो म्हणटा तिमोथीक बरोवन, म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजी झूज हांव झुजलां. जंय तसो मुकुट म्हाका तयार आसा. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्ताच्या मेळीन मेळ्ळेल्या मात्र अनुभव जाता. ते प्रद्वारी स्त्रियेक अनुभव जालो, या पावलूक तो अनुभव जालो, पेद्रूक तो अनुभव जालो, जायत्या जाल्यार जेजूच्या फाटल्या उदाराक अनुभव जालो. म्हाका आनी तुकाय तो अनुभव जावंक जाय. थोमासाक जालो, म्हज्या देवा, म्हज्या सैबा. पळया, थोमासा फुडें म्हज्या हाताच्या बुरकांत तुजे बोटां घाल, म्हज्या कडवळांत तुजो हात रिकय. हे बेविश्वासी जायनाका, बघा सत्मान म्हणून थोमासाक जेजू सांगताना थोमास कडवळ्ळो आनी जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. पळया, असो अनुभव जायचंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. तवळ मात्र आमी जेजूक खरो फाटलो अवतार जावंक शकता. तवळ मात्र जेजू आमचो मेस्त्री, जेजू आमचो सडवंदार म्हणून आमी वळखूंक शकता. आनी असलो अनुभव आज ह्या प्रद्वारी स्त्रीक जालो. ती सुखीदार जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी बागेवंत न्हय, आमी सुखीदार. कांय ना तरी सुखी करता, पूण कोणाक हेरांक सुखीदार करचे तितले बागेवंत आमी न्हय म्हणलें आमी समजूंक जाय. हेरांक सुखीदार करचे, हेरांक अपराधी म्हूण थारोवचें तसलें बागेवंत आमी न्हय म्हणून आमी समजूंक जाय. तवळ आमी हेरांक सुखीदार करना, हेरांची झडती करिना आनी आमी झडतेक बली जायना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक घडी बोरमावनपणी देवाची काकूळट मागया. आमी पातकी प्रद्वारी स्त्री बरी आमी चुकून पडल्या, पूण सुमी दयाळ बोगसाणी दिता. सुमये लागीं आयिल्ल्यांक तो काकूळट दिता. सुमये लागीं येवया. हाच्या उद्गारान आमी आयकता हांव. तर आतां म्हणटा सुवेस्पर सगळ्या काळजान म्हजेशी फाटीं येया, कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकूळदार. जेजू बळो आनी काकूळदार, ताचे सरसे येवया, ताचे बोगसाणे जोडून घेवया, एक नवी जिवीत जिवंक फुडें सरया. आमेन.
उबी रावया त्रिग देवाती असलो आमचो बाबार तुसारिया सगळीं सांगाता आमी म्हणया सतमंता देवाक सरपदवेदरा बापाक सर्गानी विधू विचार असताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सुम्या सोपवितत मेहरवी गरबे संबोलो हांव कारमूर येतान जल्मलो पांच विलगात आनी कोसोसले ताका गुरसां जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेले मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेरल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सरपदवेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय जिवेनी मेरल्यान ती बरसवे करूंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कदोलीक पुय सभे भक्तां स्वेकता पातकाचें बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासनाचें जिवीत आमेन. मगळ भावानो भयणीनो आमी उसारलेल्या भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा त्रिंदतेच्या पांयां दडा आमी समर्पिया. काकुलदारा बापा पविसेबेच्या सर मुखेल्याने आपल्या मिसा वावरांत काकुळतीन आनी बिरमोतीन बरोवन लोकांची मोगान जतन घेवच्याक तांकां तुज्या पवित्रत्म्यान भर म्हण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर पुढाऱ्याने अधिकार चलयतल्याने स्वार्थ सांडून लोकांच्या मोगान आनी काणवळ्यान भरून लोकांक आदार जावन योजना रुपीत करचें बरें म्हण रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगज कुटुंबांतल्या सर पिरेस्तां आनी मलगाड्यांतय कणवाळ्याची दिश्ट घालून ताच्या कश्टां वेळार तुजो सांगात दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्राचिताच्या ह्या काळार आमी केल्ल्या सर त्याग आनी सॅक्रिफिसाचेर काकुळदेची दिश्ट घालून आमच्या जिवितांत आमी आशेचें समाधान आनी संतोश फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवा जनांनी ह्या प्राचीत काळार कुंभसार असो म्हत्व समजून तुजो मोग करूंक दैवीक शक्तीन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिसाच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ले आमी आमचे आत्मीक तयारेक सडीत गामान दिशे आनी वायट वाटो सांडून बरी जिणी जियोंक जायची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांजू तदेवाक समर्पिल्ल्या पिरगजीच्या ह्या पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळोसो कर. सांगतास ह्या पूण तळार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोरमावनपणी आमचे दोळे धांपून आमची खासगी गरजो आमची मागणी सर्गींच्या त्रिंदातीच्या पांयां दळा समर्पिया. आमी समेलचें बक्षाणें मागचें एक बरें उदार काळीज कलतें काळीज आमचे तेरस देवा. बक्षाणें मागून येवच्या भाव भयणी बक्षाणें दिवचें उदार काळीज आमचे तेरस हेरांक जडटी करिनात आसले आनी आमचेच अंतस्करणाची जडटी कर देवा सवय राजी जावचें तसलें पर्यंतस्करण आमचे तिरुता कर देवा म्हणून विशेष करून मागया. सर्गीचे भोव मोगाळ बाप्पा तुजे मुखार सोडलेली आमची मागणी दिन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव तुजी काकूळत आमी मागता. तुज्या काकूळतीन नयन आमचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी ಆಮೆನ್. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 120 ಸಿ 31. सर्वेस प्रजरस्तावर उदारपणा दिला तो उंडाळ मितेंद्र आमी दिल्या दिल्याने सोम्याक सीता विस्नर गळुत्राने तुका वंदिता. संतोष बुरी काळजाने आनी कानिता उल्हास बुरी गीताने ओपून ती दिता. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशी
आशीर्वाद गंधयेन तुंगे तिची सोवे आमकां तुंगे म्हज्या पापिणींना म्हजे न्ही तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादोवपा मानतात असले जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्राच्या वांगडा सर्वेस्वर मानून घे. भोव पवित्र देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, पातकाक लागून आमचे कसले मान दान तुका मानवं नसो, तरी तुझ्या प्रितीवंत पुतान आपल्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी ते बेटे उंचाक आमच्या हातांनी दवरलां. ते आतां आमच्या हातांतलें तूं मानून घे आनी त्याच जेजूच्या रक्तान आमची पातकां धुवन काड. पातकाच्या मरणांतली आमकां उठय आनी नव्या जिविताच्या संतोशान आमची काळजां भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसों. तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदानांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनशा मुखार लजेक सांपडलेल्या प्रद्वारी बायले तुझ्या पुता जेजून पातकाचे कस्तींतली आनी मनशाचे दरुण्यांतली सोडयली. आनी आमचो देव भोव पवित्र आनी नितीवंत जावनी मनशां परी जडती करिना, पण असक्त पातक्यांक हात दिवन उबारता आनी बोगसाणी दिवन शांतीन भरता म्हूण ताणें उतरांनी आनी करण्यांनी परगट केले. ही आमच्या देवाच्या काळजाची करुणाय आमकांय फावो करताय म्हूण वळखून आमी तुजे मुखार धांवून येता आनी सर्गीच्या सदळबारां सांगाती तुज्या मोवाळ दयाळ काळजाचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. मग बाबडीनो मी आम्ही गाली आंबो पवित्र गडी समोर आमतां सगळे आमचे जिवीत समेच्या ह्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया. बापा, करसो तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले बी येत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या दिसासनी कराराचें रगत. पदकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वरवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया.
तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोळावरवी तुवें का सोडलाय सुमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवित समुंड आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माय संगती तिसपती भगेव जुजे भगेव धर्मदूता भगेव जुतात देवानी सर्व कळी तुका मारवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवालकची बक्षणे सोडून देवालकची बक्षण्याची भुरगीं जावंक देवा स्वतारांनी करपाक मेळोन मागून सुमयेन शिकलेल्या मागणे सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां तळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिरिशडेंतले आमकां निवार. देव करुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त चेणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या रजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे वे आसूं माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळे मिधी मी घाली हांगा पळया ही जावन सजिवंत देवाची शिडी आमा समेस्तच्या मोगान बरो मनीस आनी संस्कार येयली. काकुळदार देव तो पातकी मनशांची दया करता तो प्रद्वारी स्त्रीक बक्षणे दिल्लो दया दिल्लो नवें जिवीत दिल्लो तो आमकांय बक्षणे मागोवन येतल्यांक नवें जिवीत दिवंक आशेता तो. हे शिडीचे जिवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भोवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सौम्या तुका सेवकत एकता येण्याक तुज्या राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. जीवो उडो तू जिवीत दिवसो जिवीत आमचे नंदन करसो. ससनीक सुका वरून पावसो ससनीक सुका पावसो. सौम्या तुका सेवकत एकता येण्या तुझ्या आवरा कोण रावता.
माग तुका आवाज येता जीवित मुझे समर्पिता. कर्ज दैल्या सुमिया जेजू मागून आम्ही अर्घा देऊया. आमच्या मोगांवर आमच्या काळ सांगतो आयला सुमी आमच्या सगळ्यात राव फुडल्या हप्त्यान आमची धावूं धावोंक झुजू जावंक जई सोडूंक कृपा दी म्हूण मागया. प्रार्थुया. भूमोगाळ बापा आमच्या देवा लजेन जेजू मुखार उबी जाल्ल्या प्रदवारी स्त्री ताच्या उतराची गोडसाण आनी काळजाची दयाळाय साखून शांतीन घरा गेली. हिस्स गोडसाण आनी दयाळाय ह्या मिसांत आमकांय साकूंक मेळ्ळी. ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचतांव आनी तुजी शांती घेवन परत घरा वेतांव आनी ह्या फुडा पत्कान पडना जावंक विस्वासान तुजे कृपेचे बळ मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. मुगल भावानो भयणीनो प्रतिरितीन हिमिसाच्या बलिदान वांटी जाल्ल्या मातसो मेजतां हांव देव बरी करूं म्हणटा अभिनंदन पडयतां. माध्यम मुखांतर हिमिसाचें बलिदान पडयतल्या भाव भयणीक हांव शबासकी पडयतां अभिनंदन पडयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादा तुमचेर मागतां. भगीन हप्त्याची देवस्तुती ऑनलायनीर तुमकां पळोवंक मेळटली. ह्या देवस्तुतींत वांटेली जावंकी तुमकां आमी आपोवणी दिता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे ओडुका. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 247 आपले मोरी आमकां पळयता. घडया तिच्या सांगाता जेजू मोकुरसा करता. नागी तुमचे काडे दुका दुस्मांचे निंदा करता. कितलो सोसनी कष्टा दगता जेजू मोकुरसा करता. मोगाळ पुता सोवले अवघार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगीन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची तेसावां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन
आमकां कुमोग करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमचे मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं.